नागव्या गॅस सिलिंडराच्या व्यवसायात आशिल्ल्या अशोक विष्णू ह्या तरणाट्याचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात हणजूण पुलिसेन 3 जाणांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणात हे तिगूय दुबावीत फरार आशिल्ले। त्या दुबावितांचो सोद घेवपा खातीर हणजूण पुलिसांचे पंगड राजस्थानात गेल्ले। उपरांत पुलिसेन दुबावीत राधेश्याम, लेखराम नायक आणि सुनील मेघवाल ह्या तिगांकूय राजस्थानाच्यान ताब्यात घेतिल्ले। तांकां रिमांडा खातीर न्यायालयात हजर करतले अशें कळटा। सर कितले दिसाचो रिमांड दिला सर? 8 दीस। सर कितें असॉल्ट कितें आशिल्लो तो? अटेम्प्ट टू मर्डर असले सेक्शन। अटेम्प्ट टू मर्डर। हे सगळे आता खंय तुमकां डिटेन केले तुम्ही? राजस्थानचे वेपन्स रिकवर केल्ले आसा। वेपन्स रिकवर आणि कोण आसा तो इन्वॉल्व? मेन एक्यूज बाक्सी म्हणून तो अजूनही एकलो आहे। एब्सकॉर्डिंग आहा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक आरपोरा नागवा हांगासर एका रेंटेड रुमान रावपी जो विक्टीम आसा अशोक विष्णोय वो मूळ रावपी राजस्थान हांगासरलो हाचेर काही 4 जाणांनी आयर्न रॉडाचो वापर करून हाचेर असॉल्ट केलो आनी ताका जिवीत मारपाचो प्रयत्न केलो। जेन्ना ही खबर अंजुना पुलीस स्टेशनार कळ्ळी तेन्ना ताबडतोब अंजुनचे PI तशेंच PSI विराज नायक आनी तांची जी पुराय टीम आशिल्ली ती घटनास्थळी पावली। तेंच्यांनी थंयच्यान जे आयर्न रॉड जे असॉल्ट करपा खातीर जो वापरलेलो तो रिकवर केल्लो आसा। तर तशेंच पुराय एरियाची पंचनामा केल्ली आसा। तर त्याच बरोबर हे जे अक्यूज जे ज्या स्पॉटा वयल्यान असॉल्ट करून फरार जाल्ले तेंच्या शोधात अंजुना पुलीस आसलेले। तर अशें कळोन येता की हो जो असॉल्ट अटेम्प्ट टू मर्डर जावपाचें कारण म्हणजे की जेन्ना आमी जो विक्टीम आसा अशोक विष्णोय जेन्ना तेची जी ट्रिटमेंट आसा म्हापशेची जे आजिलो हॉस्पिटल थंयसर चालू आशिल्ली आनी तेज्या आंगाचेर बरेचशे मल्टिपल इंजरीज जाल्ली। तर त्याच बरोबर हेड इंजरी आसल्या कारणान ताका जी GMCन प्रिफर केलें आनी तेची जी फुडली ट्रिटमेंट जी आसा ती थंय चालू आशिल्ली। जेन्ना तेच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो ह्या असॉल्टा बद्दल तेन्ना तेंच्या कडल्यान आमकां अशें कळोन येयलें की जो अशोक जो विक्टीम आसा वो खंय तरी राजस्थानचो आनी गोंयांत तो जे LPG सिलिंडर आसा त्या सिलिंडराच्या ऑफिसान तो एक टेक्निशियन म्हणून काम आशिल्लो आनी जे बाकीचे जे अक्यूज आसा हेय खंय तरी LPG सिलिंडराच्या बिजनसान आशिल्ले आनी खंय तरी जे सिलिंडराच्या वेव्हाराक लागूनच तेंच्या मदीं कितें तरी डिस्प्यूट आशिल्लो आनी त्याच कारणान ह्या 4 जाणांनी तेचेर असॉल्ट केलो आनी ताका जिवीत मारपाचो प्रयत्न केलो। TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोलीकर।